गोवा हो एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन जावन आसा आनी आमी पळयता की गोंयांत लाखांनी लोक वर्साक विजीट करता। तातूंत जे इंडियन टुरिस्ट आसा ते खास करून जे हेरिटेज आमचे स्ट्रक्चर आहा तांकां खूब आवडटा आनी ते फोटोग्राफी करपाक येता। आनी आतां आमी फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता एक स्ट्रक्चर आसा हो जावन आहा पोर्तुगीज स्ट्रक्चर आनी हो बँड प्ले करपा खातीर तेन्ना यूज जातालो जाल्यार तेजी कंडिशन वर्स्ट आसा। मिरामारसून पणजे येता आसतना कांपाल कला अकादेमीच्या पयलीं आनी बांदोडकर ग्रावंडाच्या समोर रस्त्याच्या कुशीक एक आमकां स्ट्रक्चर दिश्टी पडटा जे खांबे खांबे आसा आनी वयर अशी सत्री कशी ताका बेजिकली मे द लारांज अशें म्हणटात। आतां मे द लारांज म्हणजे कितें? लारांज म्हणजे ऑरेंज, मे म्हणजे लायक अ शेप ऑर ऑरेंज शेप, ते ओपन कट करना फुडें दिसता पळय तशें। तर ते थंय आयले कित्याक? तर बेजिकली इट इज अ बँड स्टँड आनी तो थंय अरावंड 1969 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 1969 इंटॅक जी हेरिटेज इंडियेची हेरिटेज जी जपता ताजो गोवाचो चॅप्टरान तेन्ना पेर्सिवाल नोरोंज म्हणटा तो इन्चार्ज आशिल्लो आनी ताणें गव्हर्मेंटा कडेन फोर्स करून तें थंय बांदून घेतिल्लें। तें कित्याक बांदलें? तर बांदोडकर ग्रावंड जेन्ना जावपाचो आशिल्लो तेन्ना त्या जाग्याचेर ताच्या मातशे सकयल एक गझिबो आशिल्लो। गझिबो म्हणजे आज पळय तें स्ट्रक्चर आसा तशेंच एक पणजे गार्डनान आशिल्लो आनी एक हांगा आशिल्लो आनी तातूंत भितर कितें जातालें तर ती क्लोज स्ट्रक्चर कास्ट मेटलचें, तातूंत भितर बँड वाजताले सांजचे। बेजिकली पोर्चुगीज म्हणटा ते म्युजीक बी म्हणटा तातूंत दे लायक इट so much. So what they did, तांणी कितें केलें की थंय तांणी तो एक गाजिबो म्हणजे बाऱ्याक येवन लोक बसप सुसेगाद आनी थंय म्युजीक आयकप। तसोच एक कांपाल गार्डनान आसा, फ्रांसिस्को लुईस गोम्स गार्डनान तसोच एक बँड स्टँड आसा। तसो आमच्या मेन गार्डनानूय आसा म्हणजे गार्सिया दो हॉर्ता पणजे म्युनिसिपल गार्डनान। आनी तो जेन्ना तो ग्रावंड बांदता म्हणून मोडचो पडलो तेन्ना थंय कांयच उरचें नाशिल्लें म्हणून ते इंटॅकान तांकां सांगलें हांगा एक बांद, त्या खातीर तो बांदलो। सो बेजिकली हो एक नॉट अ रेप्लिका, तो पयलींचो आशिल्लो तो कास्ट मेटलचो, हो आतां शिमिटान बांदला, पूण एक मेमरी कशी ताजी, एक याद कशी ताजी की त्या जाग्याचेर एक गाजिबो आनी एक बँड स्टँड आशिल्लो, त्या खातीर ते आयला। इट इज नॉट अ बस शेल्टर, इट इज नॉट अ मॉन्युमेंट, इट इज प्युअरली अ बँड स्टँड। सध्या हे स्ट्रक्चराचे जे रूफ आहा तो कोलॅप्स जावपाक लागलो आसा, जे लोकांक सगळी कलम आलेली आसा। एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार हे स्ट्रक्चर आमी राखून दवरपाची गरज आसा, कारण हे स्ट्रक्चर आहा ते गोवा आमी पळयता की सी जावं नॅचरल ब्युटी जावं आमचे हेरिटेज हेका लागून ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट जाता आनी हे अशे स्ट्रक्चर आहा ते गोवा सरकारान राखपाची गरज आहा आनी ते बेगींतल्या बेगीन रिपेरिंग करपाची गरज आहा। हे पळयत जाल्यार हो सद्या पडपाची स्थिती ना, हो म्हाका दिसता आनी असो जर उरलो पावस पडत जाल्यार तो केन्नाय कोलॅप्सूय जावंक शकता, कारण एक ताजो भाग तो पडत आसा आनी भितरल्यान सगळें उदक लिकेज जाता। आमी सरकाराक अशी मागणी करता की हो जो हेरिटेज स्ट्रक्चर आहा तो सरकारान बेगींतल्या बेगीन रिपेरिंग करचो। स्टुडंटा खातीर कांपाल पणजेच्यान रुपेश रावत।